फारसा चावो हांव एक्चुअली सांगपा म्हळ्यार म्हाका म्युझिक कांयच कळना आयज पेपराचेर हांवें एड घायलोलें आहा मुगे हांव क्लास घेवपाक स्टार्ट केलें सांगपा म्हळ्यार मुगेली बायल सगळी म्युझिक जाणा फकत पुलूकूच तर हसले मुगचे बायलेकूच तर हसले सर न्हू मेस्त्री म्हूण मेस्त्री गुड मॉर्निंग शास्त्री कितें नागलें शिकयला तुगे कुडी चल जाल्यार तूं रेबेट शिकयला दिसना तूं ड्राम शिकयला दिसता तुका मरे रेबेक हाडचें पडटलें पूण ड्राम जर शिकलो न्हू हें तुगे नॅचरल ड्राम बरें जाता फकत ड्राम शिक हाडल्यार पुरो पोदेर म्हूण सांगपाक गरज ना हें तुगे फॉर्म चोयन कशें बाबा तूं पोदराचो कित्याक कोण कामाक मेळना देखून वयर भुरग्यांक कामाक दवरले ते फदेर कोण शिकोवन फायदे कोण कितें गेले आयज त्या फदेरां धरून चलयताय वयर ते गोंय येयले गोंय तुगे पायस फुड्याक कामार रावले पायगे काम शिकले काम शिकोवन पायगे धंदो गेलो वालोर तांकां वालोर कित्याक आयज ते वयर येयले अशे धंदो गेले आमगे गोंयकार आहाय ते पासपोर्ट केले लंडना गेले पासपोर्ट केले अमेरिका गेले पासपोर्ट केले गल्फा गेले सगळे आमगे वयर आनी फकत थोडे गोंयकार आहाय आनी थोडे गोंयकारांक खबर सांग तुका थोडे गोंयकारां गेले न्हू आमगेली शॉप आहाय तेच भाशेन मारवाड्याली शॉप आहाय आतां तुका मारवाड्या सांगता मारवाडी सकाळचे 7 शॉप ओपन करताय आनी ते रातचे 10:30 बंद करताय आमगे गोंयकारां टायमींग सकाळचे 9 येताय सेटर उबारताय एक जाल्यार सेटर पत्ती धांपताय पत्ती 4 ओपन करताय उबारताय 8 जाली पत्ती म्हणजे कितू वरचे आनी ते सकाळचे 7 येताय ते रातचे 10:30 वालोर तांकां एकला सगळे वयले गोंया पडले आतां थंय पदेर वयले मागीर तुगेले रांपोणकार वयले शेतकार वयले कार्पेंटर वयले नुस्तेकार वयले आपोल घेवन बसताय ते वयले फ्रूट घेवन बसताय ते सगळे वयले ताका लागून रेबेक शिकयला रेबेक शिकयला पूण तुगे फी 1000 1000 तूं रेबेक शीक गिटार शीक ड्राम शीक नाजाल्यार क्लारनेट शीक कितेंय शीक 1000 म्हळ्यार तुमी अर्देर पे जर मरे पाव कॅश घालता तूं हांव सांगता तुगे तूं मुगेलो पयली स्टुडंट म्हणटरी तुका हांव 10% पत्ती दितलो ओके नांव बरें नांव सांग तुगेलें तें नांव हांव फाटलें हांव नादेव एडवार्डो फालेरो जागांत ते टाकिलो तुगेलें नांव सांगला तुमच्या हातीन 4 जाण भाव आहाय तेंचें नांव सांग तुगेलें तेसले मरे तूं केन्ना चुकोन पासपोर्ट बांग करपा वचनाका तुगे एक नांव पासपोर्टीचेर पावपाना दोन पासपोर्ट करचो स्पेस चोड आहा तुका पासपोर्ट म्हणटे नाका तुजी कूड आहा कितें रे कूड आहा रे सगळ्या कितें उलयता मोटेल उलय 10% कितें म्हणून एशको ओके हे तुगेले 10% या 10% आनी पयलीं आमी सोगा कितें उलयता म्हणून ह्या 10% म्युझिक शिकपा येना वो मॅथ शिकपा येना पुस्तकाले 10% म्हळ्यार 10 रुपया कळ्ळा तो वच फाल्यां 4 क्लासी यो फाल्यां 4 आनी गाडी मेळप गाडयार सिगरेट घेवपा येना हसमत फाल्यां 4 वरांचेर यो मेस्त्री कोण हांव मेस्त्री तूं मेस्त्री हय म्हणटोगी नोट्स भाई नोट्स
2 400चे 1 20चे 1 10चे सगळे मेळून 100 नोट. अरे केसो नोट न्हू म्युझिक नोट कितू हाय आता जाल्यार म्हणजे पे दिला हांव कोण जाणा मुद्दा नोट कितू हाय पण कोणी हेय मेले दिसता म्हाका लागून एक कितें मोडे खबर आसले म्युझिकाचे सगळे नोट्स सगळे म्युझिकाचे नोट्स मेळून 6,06,646 16,06,646 अरे या अर्ग हय एका पासून फकत 7 नोट असतात हांव जाणा 7 नोट आसताय म्हूण हांव जाणा पूण आख्ख्या गोंयांत कितू ऑर्गर आहाय ते तूं जाणा आख्ख्या संवसारांत कितू ऑर्गर आहाय ते जाणा कॅल्क्युलेशन केलें तें तूं सगळे आख्ख्या वर्ल्डाची टोटल करून सांगताय 16,06,646 झाड जाव पेद्रू फुडतात मुको चाल बगर कीबोर्ड भायर काडनाय मुको पयलीं जाताय मागीर ते ही ओरिजिनल मुगे सेक्रेटरी ती ओरिजिनल मुगे नातू रेबेक शिकोवंक जाय आगे बाये नातवा रेबेक शिकोवंक आनी हांव इतू वगत म्हणटा तुका शिकोवंक म्हण अरे हांव समज तुका जाल्यार म्हाका इस्कॉल हायसार कोण दोश पडटलें तेका कितें जाता म्हणून एकोडे रेबे मुडे हेज्या हातीन दिले आनी बो दिलो बो घेत हो चोवपाक व्हडलो फुलाचे गोरयत काय दिसतलो समज म्हूण तूं एकोडे बॉक्स गिटार दिले ह्यो गिटारा स्ट्रींग तेका ओडपा जाता ही बोट पडून घेतलो समज म्हणून तेका ट्राम्पेट दिली ट्राम्पेट करत की दांत बरें आसतले अशें चिंगम खाता हेगे दांत आहाय समज म्हणून एका सॅक्साफोन दिलो सॅक्साफोनीन हो समज फूंक मारता जाल्यार हेगेरे कुडींतले सॅक्साफोनाचो फूंक काबार जायन हो सोंपतो जाय अशें आतां मोगली मारपा लागलो फाल्यां म्हाका पेपराचेर घालचें पडटलें आयज म्युजीक डे झुजीक इस्कॉल बंद कारण एक नवोच भुरगो सॅक्साक फूंक मारतना काळजाचो आकार घेवन सोंपलो जालें रेस्ट इन पीस तू ओरिजिनल मागीर म्युझिक नोट्स कितुले म्युझिक नोट 7 असते 7 व्हेरी गुड दो रे मी फा sol ला सी यस व्हेरी गुड आणि आरपेजी अते दो मी sol मी दो ही आरपेज होय आणि आरपेजी कॅबेज तू कोण आणि हा मुगे नातू ना होय बोल बुबू येता पुढे पण काय गाडी मामी किती जबाब दी बसो चिप्पाचे सोडले मामी किती जबाब देऊन जाय तो काम कर रात्री तू नाईट क्लबान असले आणि खाऊन गॅमलिंग क्लबात तुलो आणि यू नो सीस सुमार 70,000 जिंकलो ना उभी ते खेळत रावलो फुल बॅड लक यार जिंकलो तितलेही दूर गेले गेल्या 15,000 वर्षातले गेले आशेची झाली दोषा मोजे इश्टीचो 21st बर्थडे कितल्या गोंगणा तिने मनयली जिन्साबासाचो सोरो जिन्साबासाची जेवण हाडी कपास जाता म्हटल्यार सकाळची 4 वाजली बट वी एन्जॉय द डान्स ड्रिंक्स अँड फूड व्हेरी गुड पुढा गॅमलिंगा मारलो म्हणून फकत 3 पॅक मारून क्लबातूच न्हिदलो जेवण जेवला जाल्यार उगडास ना रोनाल्डो आयज फुडें आमची मामी बेटी कशी खबर ना आमी नायट क्लबान आनी गॅमलिंग क्लबान वचून मजा मारतात म्हणून सदांच फोटी घालचो पडटा फ्रेंडागेर न्हिदली म्हणून इवा तू चिप्पाचे सोडून दी सोपले आणि तू जाणा इवा एक पाव आमकां आमचो डेडी गाणं नाम म्हणून कळल्यार हीच संधी मेवता म्हणटच लेट्स एन्जॉय लायफ बिफोर बिकमिंग हजबंड और अ वाइफ लेट्स मूव रातभर तुझो पूत आणि तुझी धूव गावान येवंक ना म्हणून गॅलरीन बसून तू तांचो हुस्को करताली आणि अजूनही ती पावत नात म्हणून तू तांची वाट पळयता ते तुका कित्याक पडला रे चोना माझी भुरगीं
ती ते घेऊन बडे येतात मागे तिच्या भाषेत राम चोरून पाहून असतील चूक झाली मॅडम पण तू रातभर भुरग्याचा उपन्यास करून रडता ते म्हज्यान पळोवंक जायना मॅडम राती ताणी तुका फोन केलो जाल्यार घडये तू हुस्को पळची नासली चुप राहा चला म्हज्या दोंगरांतलो तुका या घरात जेवण पडटा तें जेव आनी देवाक आर्गां दिवन तोंड बंद करून राव चड हुस्को पडना तुका तांचो सारखे म्हणायला पिस्ता हा वचो तुमच्या माथ्यावर बसलो आणि तुमच्या घराचे सगळे साफ करून पळून येतो कळलं तुका सारकें तुज्या करून हा तू कितें पळटा रे कोणी बोलायचं असताना तुका हांगा कसलें काम आसता हें तुका कोणें शिकोवंक ना चल हॉस्पिटल राती कितें तुवें केलेलें जाल्यार चल बरें केलें तुवें का भितर धाडून पूण तेका भायर केन्ना घालता गो हा केन्ना भायर घालता ओय मॅडम ताका भायर घालूंकूच जाय पूण आमचो आसा तो आमच्या एकूय उतर कानार गेलो हा पण हे पळय म्हाका तेचो रागीट आसा म्हागेल्या चल्याक ताणें एक वगडार घातल्या ते म्हागेल्या चल्यान एका चलयेचेर बलात्कार केलो म्हणून हा आनी तो थंय किस्तवेत आसा हय पाड पडिल्लो चान्नार त्याचा म्हाका बदलो घेवपाकच जाय पूण तो तुमगेर आसा मेरे म्हाका संद मेळोंक ना एकदां तो तुमच्या घरांतल्यान भायर पडलो नंतर तो म्हागेल्या पांग्यात सांपडलो नंतर तो पिदे कळ्ळें तुका ओय हा पूण एक सांग तुजे लागीं कसली आयडिया आसा ते चोराक ह्या घरांतलो भायर काडले हे तू कित्याक येयलो आयडिया बीएसएनएल वडाफोन एअरटेल सगळें आसा म्हाजे कडेन हे पळय तुका आयडिया हांव दितां कळ्ळें न्ही ती आयडिया तुका पयशे आसली सगळी दितां कळ्ळें तुका हा पूण कसली आयडिया आगो हे पळय तेका ह्या घरांतल्यान कसो भायर घालपाचो ती सगळी आयडिया हांव दिता तुका हे पळय कान लागीं हाड ते जोरान आयकलें जाल्यार सगळें पडटले पाड हे पळय कळ्ळें तुका ओय आत्माराम हा म्हाका तुजी आयडिया आवडली अरे आणि म्हाका तुजी भुरगी आवडली भाव भयणाचो मोग बाई होतो ऐसा जे बरो दिसता कसो आसा आज एकदम बरो आसा कितले बरे शिक्षण दिला रे दिसता तुज्या भुरग्यांक ओय आत्माराम काय? पूण आमगेर चोर आसा तो नाका जाल्यार प्रश्न करता म्हाका राती ताणें तुका फोन करपाचो खंय आसली ती अशी विचारता ओय हा बोलू नका रोणी रोणी बाय आयले बाय बाबा तुम्ही आयली तर तुम्ही येऊन ना म्हणून रातभर तुमची मामी हुस्को करताली बाबा अशें म्हणून आमी तुका सांगलेले आनी चोरा तू का कितें दिसते तुजे भाशेन आमी राज्य पळयचे गोळ करून गेले म्हणून ओ गुंडागिरी करून गेले अशें न्हय बाबा आवय ती तुमची भुरगी घरांत ना म्हणून रातभर रडटाली तुम्ही तिका फोन केलो तिका आम्ही फोन केलो ना ते तू जाणा अरे व्हेरी गुड रोनाल्डो अरे लहान दुकान चोरा हा तो तुझ्यापेक्षा लहान बरे असताना तुम्ही त्याचे धावण अरे हा आता हे लोके वाजले बाबड्या काय म्हणजे आपण मारला काय काय मारला कारण त्याच्या फॅमिलीच्या उपकार माझ्या काळजात भरलेले असतात आणि आई तू म्हाका हे घर सोडून वच म्हूण सांगता तो तू या घराचो धोनी फकत या घराच्या धोन्याक अधिकार आसा म्हाका ह्या घरांतलो भायर वच म्हूण सांगप सारखे फकत माझा अधिकार आसा तुका ह्या घरांतल्यान भायर घालूंक पूण रोणी तुका कोण ह्या घरांतल्यान भायर घालता आ नी